बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन. आमेन. मोगाच्या भावा भयणांनो, वेगवेगळे क्रिसमस डेकोरेशन आमी पळयलां वो आमच्या लागीं आसा आसतले. कितले सोबीत ही डेकोरेशनां, वेगवेगळ्या रंगाचे, मन भुलोवपा सारकें. हें डेकोरेशन आमच्या घरांत घालतोच आमचें घर अदीक सुंदर दिसता. कोणूय आमच्या घरांत येता तेन्ना सगळी भायली तयारी आमी कोत्ता. घराची साफसफाई, रुचीक जेवण, बरे बरे कपडे घालून आमी तयार रावता. ही भायली तयारी करून आमी आमचो मोग आमच्या सोयऱ्याक दिता. ही भायली तयारी उपकत्ता खरी, पूण जेन्ना आमच्या सोयऱ्या सांगाता वेळ सादता, ताचे लागीं उलयता, ताचें सूख दूख आमचें कोत्ता, तेन्ना खरो मोग आमी जियेता. इश्टानू, जेजूच्या येण्याक आमी सगळीं ओत्रेकून आसा. ह्याच खातीर ह्यो सगळ्यो भायल्यो वस्तू आमी बरे भाशेन कोत्ता आनी ह्या दिसांनी कोत्तेल्या. इतल्यानूच आमचो मोग जेजू सोवे पुरो काय? बऱ्या जिविताच्या वागणुकेंतल्यान जेजू आमचो मोग चाकूंक आशेता काय? मोगाची मनशां जावन आमच्या काळजाच्या गोट्यांत जल्म घेवंक जेजू आशेना जायत? सुरवातीच्या उतरांनी आयकल्ली कल्पना मनात धरून आयच्या ह्या पवित्र वराक आमी विशय विचून काडला. मोगाचें जिवीत जिवन जेजूचे गोवाय जावया. मोगाचें जिवीत जियेवन जेजूचे गोवाय जावया. आमच्या जिविताचो मोगाचो कुंवर जेजू उंड्या रुपान आमच्या मोदें येवंक सोदता. ताका आमच्या सांगाता येवकार दिवंक आनी आमचो मोग ताच्या थंय जागोवंक आमी गीत गावुया. सगळीं दिमी घालुया. आमी गीत गावया G13 मारानाथा, पेज 103. How we keep said that
तुझे जीने दे तुझे पोटे पोटी मानता ती काळजा भोगती मारानाथा मारानाथा जेसू ये मारानाथा मारानाथा जेसू ये जेजू मोगाळा मोग पूर्णपणी करूंक आनी कसलोच आपलो आदाव नासतना करूंक तुवें आमकां शिकयला. तोच उत्तम मोग आमचे थंय तुवें केलो हें सोत आमी मानून घेवंक सगल्या मोगान मान बागून तुका आमी नमस्कार करता. जेजू मोगाळा तूं आमचो दोनी आमी तुजी चाकरां सायबा. तूं आमचो रोसनार आमी तुजी रोसना सायबा. सोगले कालतिकायेन तुकाच हे वेळार आमी नमस्कार करता. थोडो वेळ तुज्या सांगाता सारूंक आयल्या हांव. आमचें ल्हानवीकपण आमचें उणेपण आमची खालतिकाय तुज्या पांयशी दवरता हांव. आमची जीण मोगान भरूंक सायबा आमकां सदांच तूं आयती कर. जशें मेण आनी वात Welcome Holy Spirit. यो पवित्र आत्म्या हे वेळार We are in your presence. तुजे आसणे आमी मागता सायबा. Fill us with your power. कोट्टा जाल्यार ह्या वेळार तुजे हात उगड Live inside of us. आनी पवित्र आत्म्याचे आसणे माग. Welcome Holy Spirit. यो पवित्र आत्म्या हे वेळार We are in your जी कोण हांगा आसात presence. टीव्हीचेर पळयतात Fill us with कुटुंबांनी your जियेतात हे वेळार तुजे आसणे मागोय. Live inside तुजो of पवित्र us. आत्मो आमी मागता सायबा. You're the living water. तुज्या पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर वतोय सायबा. Never dying fountain. थोडो वेळ तुज्या सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. Comforter and counselor. यो पवित्र आत्म्या Take complete control. तुज्या रुपान आमचेर देवून ये. You're the रोकोय living जेसू आमचेर पवित्र आत्मो रोकोय. Never dying fountain. आमच्या सांगाताक हे वेळार तूं आसणे कोर सायबा. Comforter and counselor. पवित्र आत्म्याचे आसणे आमच्या काळजांनी भर. मोगाचें जिवीचूंक मोगान जालेली मोगान भरलेली मनशां करून मोग विस्तारूंक सायबा हे वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. यो पवित्र आत्म्या हे वेळार तुजे शोकतेन म्हाका भर. हे वेळार जोमा जाल्ल्या दर एकल्या भाव भयणां हे वरान वांटेकार जातेल्यांक सगल्यांक सायबा तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुजे शोकतेन आमकां भर. तुजी घोटाय आमकां फाव कर. तुजो मोग आमकां दी. तूं खरेंच जिवें उदक. तूं खरोच देवाचो सुपूर्ण मोग. हे वेळार तुजें बिराड आमच्या जिणेंत कोर सायबा. यो पवित्र आत्म्या
आमच्या सांगाताक तूं बिराड कर Uzmondar ani buddina Sogles kutsoro Yokar पवित्र आत्म्या Tuka amche mode तुझे आसने आमी मागता साहेबा Tuje shokdena kabo तुझेच शोकतेन आमकां ह्या वेळार बोर यो पवित्र आत्म्या यो कर आमचे मोदें हो थोडो वेळ आमची दुकां हुस्के कोती आमचो वावर तुज्या पांयाशी दवरूंक आमी एकठांय जाल्या यो पवित्र आत्म्या हे वेळार तुजें बिराड आमच्या काळजान कोर थोड्यो घडयो ओगीच रावन देवाचें पवित्र आत्म्याचें पवित्र तित्वेचें आसणें हे वेळार तुका मागून घे जो थोडो वेळ तूं देवाच्या पांयां सुरी सारतलो थोडो वेळ तूं देवाक दितलो तो अपराधान त्या वेळाचो बरो फोड तुज्या जिवितान देव दितलो देखून हो थोडो वेळ जेजू सांगाता सारूंक देवाची कृपा मागून घे पवित्र आत्म्याचें देणें मागून घे पवित्र आत्म्याचें आसणें तुज्या काळजान तुज्या जिवितान मागून घे सोगलीं बसुया हे वेळार आमचे दोळे आमच्या सामकार आशिल्ल्या देवाशी जेजूशी दवरुया कितें सांगोंक कितें उलोवंक कसली गजाल ताचे कडेन करूंक तूं हांगा एकठांय जाला उंड्या रोपान आशिल्ल्या जेजूच्या दोळ्यांत दोळे घालून तुजें जिवीत ताच्या हातीन समोरपी हो थोडो वेळ ताच्या सांगाता सारूंक आयलेले आसतना तुजें जिवीत तुजें कुटूंब तुजीं भुरगीं बाळां तुजीं गोरचीं तुजो गोरका तुजी गोरकान ह्या जेजूच्या हातीन समोरपी कसले प्रश्न तुका स्वता येतात कसल्यो आडकोळ्यो जिवितांत आयल्यात जेजूच्या नोदरेक नोदर घालून तुवें तुजें जिवीत तुज्यो अडचण्यो जेजूच्या हातान घाल जेजूच्या येण्याक नातालाची तयारेक आमी आसाव वेगळी परिस्थितीन आमी आसाव तरी आसतना आमची ओत्मीक तयारी बरे तरेन जावंक देवाचो आदार तुका मागून घे नातालांची कार्यावळ सुफळायेन जावंक देवाचो आदार मागून घे ह्या वराचो विशय आमी विचून काडला मोगाचें जिवीत जिवन जेजूचें गोवाय जावया मोगाचें जिवीत तुजे भितर निर्माण करूंक मोगाचीं हातयारां जावंक ह्या सुमानांत
ही नातालांची तयारीक देवाचो आदार तुका माग. जशें मेण आनी सूत एक वात पेटोवन दवरता तसोच मोग आमच्या क्रिस्तांवांच्या जिवीत जोलटें सांबाळटा. पेटलोली वात काळोख नपयत करून खुशालकाय हाडटा तसोच मोग वायटाचेर जैत व्हरून बरेपणाचो उजवाड सगल्यांचेर फांकयता. पातकाच्या काळोखांत बुडटोल्या संवसाराक उजवाडीत करूंक देवान आपल्या मोगाच्या पुता जेजूक मनशा कुळाक दिलो. हेच देवाच्या उत्तम मोगाच्या देण्यांक मोगाच्या आवड्यांनी आशोवन रावताना आमी क्रिस्त येण्याच्या आट्याची चवथी वात पेटोवया. आनी वात पेटयतना आमी सोगलीं सांगातान गीत गावया. आमी गीत गावया G7 हो पळय तो येता पेज 100. हो pole toyeta vaselo survonda ho pole toyeta vaselo survonda dirgeya vesora survonda il sozalo थोड्यो घडयो ओगीच रावून आमची नदर आमच्या सामकार आशिल्ल्या जेजूचेर घालून आमचें मन शांत करुया. हे थोड्या वेळार तो आमचे लागीं उलोवंक सोदता. आमचें जिवीत आमचें काळीज आमचें गोराबे मोगाचें हातयारां करूंक सोदता. देखून थोड्यो गोत तुजी नदर सामकार आशिल्ल्या जेजूचेर नदर मारून दवर. जेजू आमी मनीस तुवेंच रोसलोली रोसना आमी सायबा आमचे असोगतायेन आमी खाला पडटा. आमची आशेक व्हडपणाक मिजासीक आमी दोमनी रापटिता. असलेंच सगलें आमचें जिवीत पातकांनी रेवळलेलें आसतना तुज्या दोयाड मोवान तूं आमकां उबारताय.
तुजो दयाळ मोगाचो रूपकार तूं आमकां जाताय. हे वेळार आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागता. तुजी काकुतीक आमी उलो मारता. फाटल्या सातोड्या बोर तुजी पावलां जे वाटेनी चुकल्यांत, आट्या विट्यांनी सापडल्यांत, वायट रस्त्यांनी गेल्यात, हे वेळार तुज्या मनांत उगडास कर. मोगाचें जिवीत जिवंक तूं विसरला, मोगाचें हातयार जावंक विसरला, हे वेळार देवाक जेजूक सांग. आनी प्रातिशाचे रितीन आमी खुणां वापरून आमकां जेजूची काकूट मागून घेतल्या. जायते फावटी आमच्या जिविताची वागणुकेंतल्यान मोगाची गोवाय जावंक आमी चुकल्या. देखून देवाचें भोगसणें आमी मागुया. काळें कीट मोळबार ल्हान ल्हान नोखेत्रां आपलो उजवाड फांकयता. सोम्या जेजू जिविताच्या काळुकांतली गोनितांतली म्हज्या जिविताच्या मोगाच्या दिवल्यो पेटोवंक म्हाका आनी दुसऱ्याक उजवाड जावंक हांव कांय फावटी चुकलां. म्हाका बोगोस. आयज बोडव्यान आंकवार मारयेक देवाच्या मोगाचो पूत जल्मोचो आसा म्हूण खबर दिली. देवान आमकां मोगाची मनशां जावंक आज्ञा दिल्यान दुसऱ्या सोबे बरें उलोवचे सुवातेर जायते फावटी वायट खबरांक आमी बली पडल्या. दुसऱ्याची तिडल्या साडयो करून ताचो मान उबयला. म्हाका बोगोस. विद्वानांनी जेजूक आपल्या मोगाची दानां दिल्या. आमच्या जिवितान जायते कडल्यान आमी देणी घेतल्यान, पूण दुसऱ्यांक म्हणजे गरिबांक, दुबळ्यांक, गरजेवंतांक मोगाची देणी दिवंक आमी फाटीं रावल्या. दुसऱ्याच्या गरजांक आमी विसो घातला. म्हाका बोगोस. हे वेळार ह्या आनी सगल्या आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून आमचे हात उक्ते करुया. आनी देवाची काकूट, देवाचो मोग आमकां लाबोय. जेजू मोगाडा आमच्या पातकांचें बोगसणें लाबोय म्हणून मागून आमी सगलीं बाराबोर लिवींग वॉटर्स हें गायन गावुया. व्हांवती सोर जेजूची कुरपेची आमकां आमच्या जिवितान लाबोय म्हणून मागुया. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healings to my heart, help me love once again. जेजू मोगाडा Worries get me down.
सोगली पिकोवणी हांगा जोमा जाल्ल्या भाव भयणांक फाव कर. चुकल्या हांव सायबा आमच्या वसोकतायेन आमची आडकुळी आमची वाट आमी चुकल्या. मोगाची मनशां जावंक आमी विसरल्या. सोगली दूख आमच्या जिणेंतली पयस काड. तुझे बोगसोणे म्हाका लाबूय. कुर्बेची सोर आमचेर वागोय. Children come into my life with their laughter and their song. हे वेळार देवाची दोयाड काकुळुतीची आनी मोगाची सोर आमी आपणावया. Teach me, Lord, to sing along. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Help me love once again. Living waters flow on. Sweep away my pain. Bring your healings to my heart. Help me love once again. आमचो मोगाचो चेसू सोर दोयाड, सोर पोदवेदार, सोर काकुळचार आनी मोगाड. पातकाचो न्हय पूण पातक्यांचो तो मोग करता. तुका आनी म्हाका ताणें आपल्या कुरपेच्या झुरींतलें धुवन काडल्यांत बोगशिल्यांत. हो ताचो मोग ह्या वेळार थोड्यो घडयो अनुभव. आमच्या वसोकतायेचेर तो लक्ष घालिना पूण आमकां मोगान वेगूंक सदांच आयतो जाता. ह्या वेळार ताच्या मोगाची वेंग अनुभव. देवाची काकूत आमी अनुभवल्या. थोडी गोडितात आमी देवाक सोर बरेपणा पासो दिनवासुया. गेल्ल्या सुमानांतान ह्या सुमानाक ताणें तुका आनी म्हाका राखल्यात, सांबाळल्यात. जायतीं बरेपणां ताणें आमचे सवें ओंपलां. तुजे आनी म्हजे दोळे आयज मेरेन आनी आतां मेरेन उक्ते आसात. हें व्हड देणें आमकां. रस्त्यान येता वेताना आमची पावलां राखल्यांत. तुज्या जिवितान गेल्ल्या सुमानांतान ह्या सुमानाक जी बरेपणां अनुभवल्यांत तांचे पासत देवाक ओगेपणी दिनवास. जावं भुरग्यां वरवीं जावं बायले वरवीं वो गोरकारा वरवीं जायतीं बरेपणां तुवें अनुभवल्यांत. तांच्या जिविता पासत देवाक दिनवास. जावं जाणटी आवय बापूय आसात तांच्या आसण्या वरवीं तुवें जायतीं बरेपणां अनुभवल्यांत.
देवाक ह्या वेळार दिनवास. जावं तुजी सोयरीं दायरीं शेजारीं इश्टमीत तांचे वरवीं तुवें मोग घेवन भोवला तांचे पासत देवाक दिनवास. वावराचे वरवीं शिकपा वरवीं और हेर वस्तूंनी जायतीं तो येशवंत जाला देवाक दिनवास. जेजू मोगाडा हांगा जमा जाल्ल्या टीव्हीचेर पळयतल्या आमच्या सर गांवच्या दर एका कुटुंबाचें जिवीत तांच्या जिविताच्या देण्या पासत सायबा तुका आर्गां दिता दिनवासता. तांचें जिवीत मोगाचें बरेपणा वरवीं दुसऱ्या सवय मोग विस्तारपाचें जिवीत तें जायत्या बऱ्यापणांनी ओंपलां तुका दिनवासता हांव. तुवें तांकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत. ह्या वेळार तुज्या काळजान उपजतली ल्हान ल्हान दिनवासणीची मागणी जेजूक कर. तुका जेवण दिलां पिवण दिलां रावंक घर दिलां ताचे पासत देवाक दिनवास. भुरग्याचे देणे तुजे उंटींत खेळटा भुरग्या पासत दिनवास. भुरग्यानो तुमच्या आवय बापाय पासत देवाक दिनवाशी जायात. तुमकां वयर काडूंक सांबाळूंक ती आपली जायतो आदार करतात तुमकां आदार दितात तांचे पासत देवाक मागणें कर दिनवासणीचें. घोव बायलांनी एकामेका पासत मागचें. काजारी जिविता वरवीं हो बांदलेलो बांदपास विस्वासाच्या दाग्यांनी चलूंक आदार करतल्या देवाक तुमी दिनवासात. आनी सूर देवाच्या सगल्या बऱ्यापणा पासत सगलीं आमची बरेपणां आमची भुरगीं वाडां आमचो वावर आमी देवाच्या पांयांशी दवरया. ह्या गांवांत आशिल्ले दर एक घराबे देवाच्या पांयांशी दवरया. सूर बरेपणां देवाच्या हातांत घालुया. जेजू मोगाडा तूं जावन आसा मोगाची सूर. तूंच जावन आसा मोगाचो कुंवर. दर बरेपणान तूं आमकां तुज्या मोगाची जावंक उलो करता. तूं आमकां मोगान राखता सायबा. सगल्या पासत तुका आमी दिनवासता हांव. तुजे उपकार आनी आर्गां दिता हांव. आनी एकाच ताळ्यान आमी E13 हें गीत गावुया. Wakani Deva Bapa, Wakani Kacha Puta, Wakani Povitatmya, Rosnarak Moy Marga, Apnai Litachi Burgi, Wakanuk Takasoda. Kak mundo dinwas, sudoy ni baboy tachi, tachi ruste ugriswas, moga chat mea kondo, kaza chadulo pavnya, kaza che manon kayo.
म्हजो आनी तुजो मोगाचो जेजू तुजे आनी म्हजे लागीं उलोवंक सोदता. आपलो मोगाचो संदेश तुका आनी म्हाका दिवंक सोदता. ताचो मोगाचो संदेश आयकूंक तुजें जिवीत तयार कर, तुजें काळीज, तुजें मन तयार कर. तुका मोगानूच तो उलो मारूंक सोदता. ताचो मोग आपणावंक तूं आयत वचा. हे वेळार आमी सोगलीं उबी रावया आनी त्याच मोगाच्या कोराचें मोगाचो संदेश आमी आयकुया. लुकाच्या शुभवर्तमांतलें वाचप. तेन्ना जेजू कोसाक लावून एका धर्मशास्त्रान वचून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडटलोय जाल्यार हांवें करूंक जाय? तेन्ना ताका अशी जाप दिली, सुमृतींत कितें बरयलोलें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? तेन्ना परतीपाडून म्हणलें, सगल्याक तुज्या काळजान, सगल्याक तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जापाप सारको आसा, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. देवाचें उतरें. उपकार. सोगलीं बसुया आनी आयकोल्ल्या देवाक गितांतल्यान आमी जबाब दिवया. आमी गीत गावया Q5 बापा मोज्या मोगाळा, पेज 167. Papa moja mogala, Papa moja mogala, Papa mogala, Papa moja mogala, moje jivi tuja hatan sotra, tuka mata. Soukar mata, sogle toya, sogle smogan geta. Papa moja mogala, Papa moja mogala, Papa moja mogala. Somes mucha soglaros na sobe, itle sugita dos caris moche, tuche lagi aning magche gite. Papa mocha mogala, Papa mocha mogala, Papa mocha mogala, Papa mocha mogala. Mosot mo tuja hatan kata, sogla
हे वेळार आयकल्ल्या देवाचो उतराचो संदेश आमी नियाळुया आनी धाकटो नियाळ आमी करुया. चितान आयकुया. इश्टानू, ह्या दिसांनी दोयाल मोगाल मनशाच्यो जायत्यो घडण्यो आमी आयकल्यात आनी आमच्या दोळ्यांनी त्यो आमी पळयल्यात. ह्या गंभीर पिडे वेल्यार कोण भाशेन दोतोर नर्शी हॉस्पिटलांनी वार करपी पुलीस आनी हेर जाणां आपल्या जिविताची फामिलीची वो आपल्या सुखेन फुडाराची पर्वा करिनासतना कश्टावतल्या सवे आपली मोगाची सेवा दितात हाची आमकां जाणविकाय आसा. आमीच घडयेक कितले जाणांची सेवा केला. गरीब दुबल्यांक आदार दिला, दुखेस्तांक बुजवून आनी गरजेवंतांक आदार पाठयला. आमच्या फोनाचेर इंटरनेटाचेर असल्या बऱ्या काळजाच्या मनशाची खबर आमी वाचल्या आनी पळयला. ही सगळीं उदाहरणां एक सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. ते म्हळ्यार आयज लेगून जायतो लोक आपल्या दर दिसाच्या घडितां मदें देवाची मोगाची आज्ञा आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालतात. आयकलेल्या देवाच्या उतरान हेच आमकां थावे जाता. आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुनयाद देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर दवरलेली आसा. एक बरो आनी ओकोंट क्रिस्तांव हांव जावंक वावुरता जाल्यार हांवें ही मोगाची आज्ञा पाळुंकूच जाय. आपलो आनी दुसऱ्यांचो मोग करून देवान आमकां आपणा सारकेची रोसल्यात. जायते फावट आमी मोगान जियेता पूण मनीस सोयबांक लागून जायते फावटी हे जिवीत जियोंक आमी चुकता. कोविड-19 पिडेक लागून दुसऱ्या सवे मोग दाखोवंक एक व्हड संदी आनी जबाबदारी आमचे फुडें उबी आसा. तर कोण भाशेन आमी ही मोगाची आज्ञा अदीक बरे भाशेन जियोंक जाता काय? कशे तरेन क्रिस्ताच्या येण्याक नातालांक तयार जाताना मोगाची कोरणी कोण भाशेन तूं आदारूंक सोदताय? कशे तरेन मोगाचे गोवाय जावंक तूं सोदताय? कित्याक उगडास दवर आमचे क्रिस्ती जिविताची बुनयाद देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर आदारलेली आसा. आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुनयाद देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगार आदारलेली आसा. कोण भाशेन तूं मोग विस्तारूंक सोदताय जेजूक सांग.
हीच मोगाची चीण आपणावंक, मोगाचे संदेश का दुसऱ्यांक जावंक देवाची आदाराची म्हाका तुका गरज. हो सोंड्या रुपान आशिल्लो जेजू म्हजें आनी तुजें उलोवप आयकूंक रावता. आमचे हुस्के कोती कोश दूख आमचे रोडणे आमकां आयकूंक कान दिवंक आशेता. आमकां मोगान विंगूंक आमकां उबारूंक तो रावता. हे वेळार सगलीं आमी दिमी घालून देवाच्या पांयांशी आमची मागणी उबारुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमी गितांतल्यान जबाब आमी गायन करून करतले. हांव प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दोयाळ मोवाळ. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनयारपणांत पोरजेक मोगाचे गोवाय जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोदिना. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सोवें देवाचो उपकार पळोवन तांकां निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. प्रिती मोग दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवासो दवरून रावता. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें बरेपण आनी असोगताय वळखून तांचे सवें मोगान वागूंक आनी जियोंक आमकां करपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. प्रिती मोग दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, बोरवासो दवरून रावता. कोविड-19 हे पिडे वेळार ल्हान दुर्बळ पिडेस्त कश्टवतल्या सोवें आमचो अदीक मोग दाखोवन ह्या कश्टांतली भायर सरूंक तांकां विस्वास आनी बोरवासो दिवंक आमकां बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. हे वेळार तुजे हुस्के कोती जेजूक सांग. कितें तूं हे वेळार मागोवंक सोदताय? कसल्यो तुज्यो अडचण्यो, कसले तुजे प्रश्न, कसले तुजे आटय विटये हे वेळार जेजू लागीं उलय. हो आमचो मोगाचो जेजू तुज्या काळजान, तुज्या जिणेंत, तुज्या घराब्याच्या जिवितान शांती समाधान हाडटलो, मोग विसरायतलो. हे वेळार जेजू लागीं उलय. कसलें तुजें रोडणें,
जेजूक सांग. मागुया सगळ्या आमच्या भुरग्यां पासत हे गांवांत आशिल्ल्या जीं परिक्षेक तयार जातात, परिक्षे दितात, तांचे पासत माग. जरी हे पिडयेक लागून ती इस्कॉलांनी वचोंक पावनात, शिकपाचें मन ह्या भुरग्यांक मागोया. शिकपा वरवीं तांचो फुडार तीं घडयतात म्हूण जाणा जावंक आवय बापायचे कोश नियाळूंक ह्या भुरग्यांक गिन्यान माग. तुज्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयांची रोखय. आमच्या गांवच्या तरणाट्या पासत आमी मागुया. सायबा, ही आमची तरणाटीं आपली वाडटी पिरायेर आसतना मोगाक आशेतात, मोगाक सोदूंक भोंवतात. सायबा, जिवितान खरो आनी विस्वासी मोग तांकां फावो कर. न्हय वस्तूंनी, न्हय मनशांनी, पूण आपल्या जिवितान बऱ्या रस्त्यार आपलें जिवीत घालूंक. सायबा, ही तरणाटीं सगळीं आमची गांवची तुज्या पांयांशी दवरता. जी वाट चुकल्यांत तांकां मोगान परतून हाडूंक सायबा तांकां तुजो आदार दी. तुजो मोग ओळखूंक ती पावूं. ह्या गांवांत आशिल्ले दर एक घोराबे, घरांतली आवय बापूय सगल्यांक तुज्या पांयांशी दवरता. आपलो घोराबो वाडोवंक, घोराबो मोगाचो करूंक जायतो ती हारपीट जातात. आपले हात पांय जोरोयतात सायबा. तांचे वारोयल्ली घाम रिकामी वचोंक दिनाका सायबा. तांकां तुजो आदार, तांकां तुजो सहकार दी. आपल्या भुरग्यांक लागून, आपल्या तरणाट्यांक लागून ती हांसकार सुस्कार सोडटात. तांणी एकामेकाक सांगात दिवन सांगातात आपलें जिवीत जिवंक सायबा, काजारी जीव जिवंक तांकां तुजो आदार दी. तांच्या वावर धंद्याचेर तुजे बेसांवां घाल. वावरान तांकां सुफोडाय दी. तांचो सगलो वावर तुज्या हातान घालता. जाणटे आमच्या आवय बापायक तुज्या हातान घालता. असोकताय पिडे वेळार तांकां सांबाळ. जायत्यांनी आपल्या पासत माग म्हटलां. जाणटे आवय बापायनी, भुरग्यांनी, तरणाट्यांनी, काजारी घोव बायलांनी आपल्या पासत माग म्हटलां. सगल्यांची जीण जेजूच्या पांयांशी घालता. हे वेळार तुका कितें जाय तें माग. जेजू हो थोडो वेळ जे आवय भाव भयणांनी तुज्या सांगाता सारला, निराशी जावंक पुरती नाका तांकां. तांची जीण मोगाची कर. शांती, समाधान, भिरांत सगळी पयस काडून तुज्या येण्याक तयार जावंक तांकां तुजो आदार दी. मागात ही नातालांची तयारी आमी सगल्यांनी बरे तरेन करूंक, एकवटान सांगाताचें मन आमकां फाव करूंक मागुया. ह्यो नातालांच्यो मांडिल्ल्यो कार्यावळी बरे तरेन जावंक देवाचो आदार माग. आमा सोमेस्तांक देवाचो आदार मागुया. सायबा, मांडून हाडलेल्यो कार्यावळ्यो बरे तरेन जावंक तुजी कृपा दर एकल्याच्या काळजान मनांत रोखय. आदार, सहकार आमकां तुजो दी. आनी सगळी आमची जीण देवाच्या पांयांशी धरून आमचे हात उक्ते करून देवान शिकयल्ले मागणे आमी सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारी आमची माय, मिलाग्र सायबीण माय, तूं आमची आस्कारीण. हो गांव सुरक्षीत सांबाळूंक तुज्या पुता लागीं तूं सदांच मागताय. तुकाय आमी उलो मारता. ही आमची नातालांची तयारी, ओतमीक तयारी बरी तरेन जावंक माये आमचे घोराबे, वावर धंदो, सगले भुरगीं बाळां, तरणाटीं, आवय बापूय तुज्या पांयांशी धरून तुकाच आमी उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया.
नोमान मरे कुरपेन बोले सोरेस्पोस देसा उसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो सोपूचेसू बागेत मरे देवाचे माय आपापल्या पाती नकोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आणि वेळार शेवटाचे मागणे आमी करूया. बापा पुता जेजूक आमच्या काळजांनी घेवूंक आमी तयारी करतना तुज्याच मोगाचेर आमचे दोळे लावून बऱ्या कोरण्यांनी आमचे जिवीत नेटोवंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. ह्या दिसांनी भायली तयारी करतना आमच्या काळजाचेर आनी बऱ्या कोरण्याचेर आमची नदर दवर. नातालाच्या परबेक मोगान आमची तयारी करूंक आमकां तुजी मजत फावो कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आणि आशीर्वाद घेतना आमी गीत घेवया गायनाच्या चेल्यार R35. संस्कारांतल्या वोत्या सासांगी नोमान करता सोडून दिवंक आदल्यो रिती सेवा दोम नवो दवरता सोयंबाचे विशय आमचे घुस्पोतात गुटा मुखार निर्वाळून आमचो भावा सोयंबोते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या सोय दिवोन तुदाक दाच्या मुरगोटून काळजां तोंडार वोंदुया वाखाणुया उपसोल्या दाचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्याक संस्कार करून खातेपणान मान दिवया सासणां सासणां. आमेन. मोग कितले विचित्र माने मोग मोवाचे घोडसाणीचे मोग स्वयं तें सर्वेस्पराचे बो वत्या देवा आमच्या सुम्या ह्या वेळार तुज्या पांयाशी आमी थोडोसो वेळ कुरपेन सारला. तुवें आमकां मोगाचें बरेपण आमकां शिकयलां. तुज्या मोगांत रावंक तुवें आमकां नवी दिशा दिल्याय. तुजो मोग दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान हाडूंक आमकां तो आपयताय. मोग अमृत जिवीत करपेचें मोग मनशा काळजांत देव देणे मोग जिये पुरो इतलेंच इतलें. तुज्या मोगान आमी दिसा दिसा तीच जावन होच मोग बऱ्या कोरण्यांतल्यान आकारून हाडूंक तुजें आसनें दुसऱ्यांक
आमच्या जिवितांतल्यान जावंक आमी पाव. आनी सुम्याचो निमाणो आशिर्वाद घेवंक वेचे आदीं खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा आनी दिनवासता आयची मांडावळ केल्या त्या SSVP ह्या आमच्या जोम्यांक सगल्या वांगड्यांक गितां गायनां करून आमकां आदार दिलेल्या वाजोप्या तशेंच आमच्या सगल्या तरणाट्यांक संगीत गायन गातुल्यांक आनी वाजयत्या आमच्या तरणाट्यांक ह्या चारूय मांडावळीन खेरीत अर्था बरीत करूंक सगल्या जम्या सांगाता वावरूंक हातभार घालून आनी खेरीत भार घेवन वावुरतल्या म्हज्या सांगात्याक टिकन मायरन ताकाय आमी दिनवासता. आयज तुमी हांगासर हाजीर जालीं आनी जायतीं आपल्या घरांनी बसून हे पवित्र ओरान तांणी वांटो घेतलो. जशें सुरवातेक आदारान म्हणलेलें देवा सांगाताक सारलेलें एक वर तुमच्या जिवितान हजारांनी बेसांवां तुमकां फावो करतलें. सगल्या तुमच्या आसण्या देण्या आनी वावुरपा खातीर तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सगळीं आमी मान बागून देवाचो आशिर्वाद घेवया. शेवटाक आमी गीत घेवया W24 तूं येताय पेज 276.